नाफ्ताची बोट डिले जायत आसा. फाटल्या डिले कित्याक जाली हेजी कारण तुमकांय खबर आसा. जो पंप हायड्रॉलीक पंप हाडलेलो पळय न्ही, तो लिफ्ट केला आसतना तो उदकांत पडलो, ताका लागून डिले जाली. बट आज आमी ऑलमोस्ट ताजी ट्रायल जी आसा पळय न्ही, हाजी ट्रायल घेतली. ऑलरेडी न्यू पंप हाडला. बोट जी आसा ही ऑलरेडी सेफ आसा. तशी तिका परत ही जेन्ना इनर्टेड तांच्या भाशेन शब्दांत सांगप जाल्यार इट इज अ इनर्टेड, म्हणजे तिजो त्या खातीर प्रिकॉशन्स सगळी ऑलमोस्ट सगळी घेतल्या. म्हाज्या म्हणजे हांवें आत्तां इन्फॉर्मेशन घेतलां आनी आज सांजचोय बी परत एकदां 8:30 हांवें एमपीटीन रिव्यू मिटींग घेतलो आयज सांजची. आनी फाल्यांच्यान आमी नाफ्ता जो आहा पळय न्ही हो ट्रान्सफर इंटू द अनदर बार्ज वीथ टँक हातूंत ट्रान्सफर करपा खातीर फाल्यां सकाळच्यान ऑलरेडी स्टार्ट करतले. इफ वेदर परमिट्स, परत सांगता म्हणजे वेदराचो परत जर कितें प्रॉब्लेम जालो आसत इट वील डिले. वेरियस कारणां खातीर डिले जाता, तितून वेदर हो एकूय कारण तसोच आसा. बट म्हाका खात्री आसा फाल्यांच्यान आमी ट्रान्सफर करप हें आमकां शक्य जातलें.